आज ॲक्च्युली हांवें अपॉइंटमेंट घेतलो SP साऊथ आणि साऊथ गोवा कलेक्टरा कडेन अराउंड 7 o'clock in the evening. So the joint meeting to understand what has happened with regards to the Margaon alleged rape incident जे रिपोर्ट जाल्ले आणि एडवोकेट जनकी तेन जे आउट केल्ले आनी कंप्लेन केल्ले आज म्हाका 3 दीस कंप्लीट जाले. सो हेजें कितें जालें तें फॉलो अप करपाक बिकॉज yesterday what I understand that the complainant has already filed written complaints to the chief secretary, to the DGP and various other offices. So हेजेर चर्चा करपाक आनी कितें जालें तें फायंड आउट करपाक एंड वॉट आर द लॅप्सीस कित्याक चोयल जाल्यार 8:30-9 वरांचेर 16 तारखेर हे इन्सिडंट जाल्ले आनी दुसरे दिसा 17 तारखेर 3 वरांचेर रिपोर्ट जाता दॅट द विक्टीम सेज दॅट शी डज नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट आनी दॅट शी सेज दॅट शी इज नॉट रेप्ड. कांयच जालें ना, ओन्ली ताणें तंबाखू खायलो ना आनी तंबाखू खावन उदक पिलें, तंबाखू खावन उदक पीत रावलें आनी ताका घरा याद आयली आनी घरा वचपा जाय म्हूण ताणें म्हणलें की आपल्या रेप केलें म्हूण ही स्टोरी आमकां आयकूं येता. बट 8:30-9 वरांचेर रातीक वचोन सकाळीं 4 पुलीस स्टेशनान 2 तेंगे PSI, एक फातोर्डा PSI आनी एक मडगोंज PSI, दोगांय घेवन भोंवलीं, वयर सकयल केलें. कोण म्हणटा मेमो जायो, मेमो नासतना मेडिकल टेस्ट करपा जायना, मागीर म्हणटा FIR जायी, FIR नासतो जायना, मागीर म्हणटा PI कित्याक नाशिल्लो, PI शिगम्या गेल्लो. सो वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट, शिगमो इज मोर इम्पॉर्टंट और एन एलेज्ड rape incident that has happened and come to the police station in Margaon is more important. हे प्रश्न तेका विचारलें हांवें म्हणलें तुवें CCTV फुटेज चोयल्या, तो म्हणपाक लागलो CCTV फुटेज काडल्या बट चोयल ना. सो मडगांव पुलीस स्टेशनाक प्रत्येक रुमान जावं PI जावं PSI जावं खंयचोय कॉर्नर जावं जाल्यार थिंगा CCTV फुटेज आसपा जाय, कॅमेरा आसपा जाय विथ ऑडियो. कित्याक ऑल्सो द कंप्लेनंट हॅज सेड दॅट इन द पुलीस स्टेशन ऑल्सो शी हॅज कन्फेस्ड, द विक्टीम हॅज कन्फेस्ड दॅट शी वॉज रेप्ड. सो इन द पुलीस स्टेशन कन्फेस केलें जाल्यार पुलिसे कडेन व्हिडिओ आनी ऑडियो आसपा जाय आनी जर तर पुलिसे व्हिडिओ आनी ऑडियो ना आनी तेका जरी जरी जे जाग्यार कॅमेरा ना ते कोणशा वचोन इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें ते चलयेचो विक्टिमाचो जाल्यार पुलीस इज एट फॉल्ट. ह्यो सगळ्यो वस्तू फायंड आउट करपाच्यो. कितली वरांचे पुलीस स्टेशनांतून भायर सरले, कितली वरांचे हॉस्पिसियो भितर सरले, दोनी टायम कंपेर करपा जाय. मोदें खूंय गेलो काय म्हूण विचारता पळय, तो म्हणपाक लागलो मोदें आनी खूंय गेलो नाय. आय टोल्ड हिम ask the complainant. The complainant has clearly said that she was taken to the NGO's house. हे कंप्लेनंटान उलयलो. सो कित्याक गेले घरा कडेन, वॉट इज द प्रोसिजर, कित्याक वचपा जाय हांगा थिंगा, कोण खूंच NGO गे घरा गेले. सो फायंड आउट कर हू इज द पीपल बिहायंड दीस. द होल थिंग इज आमकां सगल्यांकूच डावट आहा की मडगांवां सेक्स ट्रॅफिकींग चलता आनी दॅट द पुलीस इज इनवॉल्वड इन डुईंग सेक्स ट्रॅफिकींग. एंड हू आर द पुलीस, दीज 2 PSIs who have not trying to do their job. आनी जर तरी मडगांव सेक्स ट्रॅफिकींग चलना जाल्यार हें क्लियर जावपा जाय. आमकां इतलें जाय आनी हें क्लियर करता जाल्यार ऑल फोन कॉल्स हॅव टू बी ट्रेस्ड. PSI गे फोन कॉल ट्रेस जावपा जाय, PI गेले फोन कॉल ट्रेस जावपा जाय, हॉस्पिसियो जो डॉक्टर आशिल्लो तेगे फोन कॉल ट्रेस जावपा जाय, हॉस्पिसियो कॅमेराज तेजे रिकॉर्डिंग मेळपा जाय, पुलीस स्टेशना कॅमेराज KTC कडेन मेळपा जाय, तेका कोण वयर तेगे रिकॉर्डिंग मेळपा जाय. हें सगळें म्हूण सगळें 3 दीस जाले. एज अ SP ऑफ साऊथ तुका 3 दीस लागता. सो दीस वॉज द डिस्कशन. ही सेड ही इज गोइंग टू सिन्सियरली वर्क ऑन द मॅटर एंड टेक दीस. जरी तरी 3 दीस लागता हें सगळें करपाक, दॅट मिन्स डेफिनेटली देर इज सम सेक्स ट्रॅफिकींग दॅट इज हॅपनिंग एंड डेफिनेटली द क्लेम ऑफ द कंप्लेनंट दॅट द विक्टीम सेड दॅट शी हॅज बीन रेप हें सारकें आनी हें सारकें आसा हें बंद जावपा जाय. टुडे वुमन आर नॉट सेफ आनी हें सारकें ना देखून जाल्यार women safety is paramount. Why is police taking so much of time to ensure that these things, why are they not clear? Memo दिवपा जायो, मेमो नाका, FIR आसपा जायी मेडिकला पयलीं पूण नाका. ही आन्सर्स क्लियर जाय. आज गोंयच्या जनतेक कळपा जाय, गोंयच्या बायलांक कळोवंक जाय. आनी जरी तरी हें जायना जाल्यार वी आर एट फॉल्ट. गॉड सेव ऑल ऑफ अस आनी गॉड सेव ऑल द वुमन हियर. आज आमकां सगळ्यां बायलांक सगळ्यां भुरग्यांक जरी तरी आमी हें सारकें दवरनाय, वी आर हियर टू मेक शुअर दॅट द सिस्टम वर्क्स करेक्ट. I have even told the collector, I have told the SP, system has to work, please. We are here to put the system in place. Whether a rape has happened or not happened, to get complaint, find out, investigation procedure, 3 दीस जाले.
यू हॅव नॉट टेकन एफर्ट टू डू द करेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन आनी तुमकां जरी तर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कापोसतात ना जाल्यार हें CBIक आनी विजिलन्साक धाडपाची गरज आसा अँड वी हॅव टू मेक शुअर दॅट एवरीबडी इनवॉल्ड द 2 PSIs हू आर इनवॉल्ड जी नांवां कंप्लेनंटान घेयल्याय तांकां इन्व्हेस्टिगेशन कराय